मोदीचे सभेची 90,000 एंट्री कुपनां आतामेरेन खपल्यात। फुडल्या 3-4 दिसांत 1.5 लाख कुपनां खपोवपाची मोख दवरून भाजपाची युवा ब्रिगेड कामाक लागल्या। लोकांक हार्ड वर्क करपाक 1000 बसी बूक जाल्यात। कर्नाटक महाराष्ट्रांतल्यानूय 200 एसटी मागयल्यात। मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा मोदीचे मेरशेचे सभेक लोक 1.5 लाखांक तेंकतलो। समोर 30,000 लोकांक बसपाक हे परमिशन दिले। 1,000 बसीस ऑलरेडी बूक जाल्या। थंय सेक्युरिटी सगळी व्यवस्था जाल्ली आसा, पार्किंग व्यवस्था जाल्ली आहा। राजनाथ सिंग आनी मोदी दोग जाण कितले एकाच वेळार टॉपिक आनी हेवूय येतले कर्नाटकांतल्यान महाराष्ट्रांतल्यान लागींचे लोक येतले। आमी आपूण थोडे स्पॉरेडिक मे बी 500 people can come if they even the vehicles which are being hired from Karnataka is not for people from Karnataka. It is for people from Kankon and Kepe and ह्या सायडीक मांद्रे पेडणे तिकडे 150-200 बशी कारण बशी गोंयांत कंपनी. We expect about 8 to 10,000 cars and two-wheelers. टार्गेट आमचे 1 लाख आसा पण म्हज्या हिशोबान 1,50,000 पर्यंत वचूंक शकता. We have planned for 1 lakh plus. जीएमसीत सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक उबारपा खातीर केंद्र सरकारान 150 कोटी मंजूर केल्यात अशें भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार म्हणटा। सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकाचो 75% खर्च केंद्र सरकार जाल्यार 25% खर्च राज्य सरकार करतलो। हो ब्लॉक बांदले उपरांत सगळ्यो सुपर स्पेशालिटी सुविधा थंय व्हरतले। सुपर स्पेशालिटी ब्लॉका खातीर जागो पळयतले। काँग्रेस सरकारान ही सुपर स्पेशालिटी प्रायव्हेट कंपनीक दिवपाचे थारायिल्ले, पूण सरकार बदलताच कंपनीन पाय फाटी काडलो। आता सरकार स्वता आपली सुपर स्पेशालिटी उबारता अशें भलायकी मंत्र्यान सांगले। त्या प्रयत्नांक यश आयलां। केंद्र सरकारान सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक 150 कोटींचो आमकां मंजूर केला ऑन 75-25% बेसीस। 26 जानेरा सावन मेडिकलांत कार्डियक सुपर स्पेशालिटी सुरू करतले। ते शिवाय 45 कोटीच्या कॅन्सर सेंटराकय मान्यताय मेळ्ळ्या। टर्शरी केअर कॅन्सर सेंटर्स हे उबारपाक आमकां 45 कोटी अशाच पद्दतीन 75% and 25% म्हणजे टोटल 45 कोटी। 20 तारखेपासून आमी सुपर स्पेशालिटी इन कार्डिओलॉजी आणि कार्डिओथॉरॅसिक ही आमी पयलींच्याच गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या हातून वॉर्ड एक आणि तांकां ओटीज दिल्ली आसात सुरू करताना 20 तारखेच्यान टेंटेटिव्ह सुरू जातले आणि ऑफिशियल इनॉग्रेशन हे रिपब्लीक डे 26 जानेवारीक दवरला। चेतन गवस प्रुडंटा खातीर। कोंकणीचो दिसपट्ट्या संवादा खातीर जाय तितलो वापर जायना म्हणून उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसुझान हुस्को उक्तायलो। कोंकणी राज्य पोर्टलाच्या उक्तावण सुवाळ्यात तो उलयतालो। मुख्यमंत्री आनी उपमुख्यमंत्र्यान ह्या पोर्टलाचें पर्वरे सचिवालयांत उक्तावण केलें। ज्यांकां इंग्लीश समजना तांकांय ताजो बेनिफीट मेळूंक शकता। नाल्यार आमकां अशें दिसता की टॅक्नॉलॉजी इज ओन्ली फॉर इंग्लीश, टॅक्नॉलॉजी ऑल्सो कॅन बी इन लोकल लँग्वेज। वील ट्राय एंड अपग्रेड। आमची राजभाशा आमी कोंकणी जावं मराठीचो उपयोग करतात आनी वापरतात इंग्लीश सांगपाचें म्हटल्यार सगळे आमचे काम करतात। असेंब्लीन बसून आमी कोंकणीन उलयतात, कामकाज सगळे बरोवपाचें काम सगळें इंग्लिशीन जाता। म्हाका दिसता हालींच्या काळांत म्हाका दिसता आमच्या स्पिकरान कोंकणी असेंब्लीन हाडपाचो मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केला। पूण ते भशेन सरकारानूय कोंकणी येवपाक जाय न्हू, कोंकणीचें अस्तित्व दिसपाक जाय आनी ही एक माध्यम। दिस इज वन वे ऑफ डुईंग इट। लोकसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान मुख्यमंत्री पर्रीकार लोकांक पिशे करपाक लागला अशें दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दीन म्हणटा। पोर्तुगीज नागरिकत्व आनी मायनिंगा सारकिले म्हत्वाचे प्रस्न केंद्रांत भाजपाचे सरकार आयल्यार सोडयतलो म्हूण सांगून पर्रीकार लोकांक पिशे करता अशें सार्दीन म्हणटा। लुसोफोनिया प्रकल्पाच्या बांदकामाच्या दर्ज्याचेरूय सार्दिनान दुबाव उक्तायला। पोर्तुगीज नागरिकत्व आनी मायनिंगाचो मुद्दो केंद्रांतले नवे सरकार कडेन व्हरून तडीक लायतले म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार सांगता। सार्दीन म्हणटा मुख्यमंत्री लोकांक पिशे करता। Our Chief Minister has mentioned, you bring BJP to power in this state and I will pursue or I will see that dual citizenship is brought. I don't know why he wants to hoodwink the people. Dual citizenship cannot be brought by the state. विरोधी पक्षपुढारी असताना बेकायदेशीर मायनिंगाच्या नावान बोवाळ मारपी पर्रीकार 2 वर्सां जाली तरी कोणाचेरच कसलीच कारवाय कित्याक करिना असो सार्दिनाचो प्रश्न। What they were talking from the rooftop that so much has been lost, so much illegal extraction was there. It is nearly 2 years now, 1 year, 10 months.
why these people have not been booked. Whatever loss that was there for the state, why it has not been recovered. लुसोफोनिया खातीर उबारिल्ल्या प्रकल्पांची गत काणकोणच्या रुबी रेसिडेन्सी भशेन जायत म्हण सार्दिनान भंय उक्तायलो. Long back I had mentioned, it was brought to my notice that some contractor who was discarded or another one who was penalized for Commonwealth Games, he took up a project here in another name. I only hope the supervision was good enough that these projects will last for posterity and they will not be like that Kanakona issue soon after the Lusophonian Games. तुळशीदास चारी प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.